समाज सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष देवानंद नाईक तसेच बाकीचे सेंट्रल कमिटीचे मेंबर्स आणि आमचे बार्देसचे कमिटीचे सगळे मेंबर्स आज उपस्थित आशिल्ले. आयज आमी ठरयलें की आमचे मिटिंगेन की 3 ऑगस्टाक बार्देस तालुक्याच्या वतीन शिश्यवृत्ती जी आमी घेवपाचे आसात 10वेचे आणि 12वेचे तशेंच पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि क्रीडा क्षेत्रांत किंवा बाकीच्या क्षेत्रांनी जे कितें मान सन्मान मेळयला आमच्या समाजाचे बांधव त्यांचा आमी सत्कार करतो. त्या बरोबर बाकीचो जो इतिवृत्तांत जो आसा तो हे मिटिंगेचो आमचे समाजाचे अध्यक्ष तुमकां फुडें सांगता. बार्देसाची हांगा मिटींग आपयल्ली स्कॉलरशिपीक लागून आनी एक उमेद जाता जेन्ना आयज कमिटीची मिटींग चालू आसतनाच प्रत्येक जाण जो कोण डान्सर आहा तेणी आपले हांगा बार्देस मर्यादीत स्कॉलरशिपीक लागून शिश्यवृत्तीक लागून आमकां डोनेशन दिल्लें आहा. पयलें डोनेशन म्हणटा तो आमचो राजेश दाबोलकर तेणी 2 लाख रुपया दिल्या. दुसरो आमचो बार्देसाचो अध्यक्ष नागेश शिरोडकर तेणी 1,01,999 रुपया आनी हांवें देवानंद नाईक मंडळ समाजाचो अध्यक्ष म्हणून हांवें 50,000 रुपया दिले. ही आयज हे डोनेशन दिलां. तशेंच आमी डोनेशन आनीकूय कलेक्ट करतले आनी ही स्कॉलरशीप परवाच्यान फॉर्मां दिवपाक स्टार्ट जातली. परवाच्यान फॉर्मां दिवपाक स्टार्ट जातली बार्देसाच्या ऑफिसान. बार्देस मर्यादीत आहा आनी हेतून अटी ज्यो आसतल्यो त्यो SSCक 70% एन अबाव म्हणजे 10वी 70% अबाव आसतले 65%च्या अबाव आसतले वयर. हितून इन्कम सर्टिफिकेट बीन कांय ना म्हणजे हाका कांय बंधन ना. एक फोटो आनी एक सर्टिफिकेट समाजाचे लावन एप्लाय करपाचे. तशेंच पोस्ट ग्रॅज्युएट फेलिसिटेशन क्रीडा क्षेत्रांत कोण आहा पळय तेंचें फेलिसिटेशन आसतलें. आनी हो जो कार्यक्रम आहा हो कार्यक्रम फुडें व्हरपाक आमी सगळे जे आतां आमचे बार्देस कमिटीचे ज्ञाती बांधव आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेतला आनी सगळे एकठांय आहा. म्हणजे कार्यक्रम कसो करपाचो हेजो आढावो घेवपाक सारकी नांवां काडलेल्या बाबली मांद्रेकर, रणजीत उसगांवकर, अनिल आरोंदेकर, हनुमंत नाईक, रामेश्वर हणपटी, दिगंबर आगारवाडीकर, चंद्रकांत चोडणकर, वाटू रमेश गोवेकर, हनुमंत गोवेकर, परेश पांडुरंग पांडुरंग गोवेकर अशें आमी सगळी कमिटी म्हणजे तेंच्यांनी जबाबदारी घेतल्या कित्याक हांगा येवन बसपाक जाय. तशेंच बाकीचे सगळेचे सहकार आहा. तेन्ना हांव बार्देसकारांक सबंद आमचे जे स्टुडंट आहा जी बऱ्या मार्कांनी पास जाल्या 70% आनी एबाव तशेंच 65% आनी एबाव 12वीक तांकां सगळ्यांक विनंती करता की बार्देस मर्यादीत आसल्या कारणान आनीक दुसरे तालुक्यान आसतना तेन्ना सगळ्यांनी हांगा परवाच्यान फॉर्मां स्टार्ट जातली आनी फॉर्माची लास्ट डेट आसतली 23 तारीख 23 जुलय म्हणजे 8 तारीख ते 23 जुलय पर्यंत लास्ट तारीख आसतली आनी 3 तारीख आमची स्कॉलरशीप प्रोग्राम आसतलो ऑगस्टाचे 3 तारीख. तेन्ना हांव सगळ्यांक विनंती करता की बेगीनच्या बेगीन फॉर्मां घेवची आनी भरून हाडून दिवची.